गोंय मुक्तीत 50 वर्सां जावन लेगीत काणकोण वाठारांत ना मुळाव्यो साधन सुविधा, रस्त्याचे जाल्यात सापळे, गटारां नाशिल्ल्यान पावसांत रस्त्या वयल्यान व्हांवतात न्हंयो, गोंयचे उदरगतीच्यो भयो. 17 आनी 18 नोव्हेंबराक गोंयाक चिप्प करतलो गडगडाचो पावस, मात कांय सुवातींनीच लायतलो हजेरी, हवामान खात्याचो अदमास. गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. काणकोणाच्या खोतीगांव आनी गांवडोंगरी ह्या वाठारांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांच्यो भयो जाल्यात. रस्ते सारके नात, रस्त्या कुशीक गटारां नात, देखून पावसांत रस्त्याचेर चिखलाचे उदक भरिल्ले दिश्टी पडटा. थळावे सांगतात, आमदार आनी पंच वांगडी ह्या प्रस्नाचेर सुशेगाद आसात, कोणाक कांयच पडिल्लें ना. गोंय मुक्तीन 50शी हुपूनय ही परिस्थिती पळोवपाक आजुनय मेळटा. खंयच्याय गांवचो विकास जातलो जाल्यार त्या भागांतले लोकप्रतिनिधी आसा त्या लोकप्रतिनिधींनी सदांच समाजकार्या खातीर जागृत उरपाक जाय. गांवांत कितें गरज आसा, गांवांत कितें प्रॉब्लेम आसा, ह्या गजालीची ताका जाणविकाय आसपाक जाय. आनी जर अशी जाणविकाय ना जाल्यार त्या गांवाचो विकास केन्नाच जायना. सध्या अशीच परिस्थिती काणकोणांतल्या गांवडोंगरी आनी खोतीगांव भागांतल्या रस्त्याची जाला. ह्या भागांतले खंय लोकप्रतिनिधी सामके सुशेगाद आसा. पंच सरपंच जाले म्हणून जायना, तांकां समाजाचे विकासाचे कार्य करपाची उमेद आसपाक जाय आनी ते पडून गेल्लें आसपाक जाय. सध्या खंय ह्या वाठारांतल्या ह्या लोकप्रतिनिधीक कसलेंच पडून वचूना, ते सुशेगाद आसा अशा तरेचो आरोप ह्याच गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतले माजी सरपंच अशोक वेळीप हाणें केला. तांकां ह्या वाठारांतली गटारां कित्याक उसपयना कोणूच, ह्या वाठारांतले रस्ते कित्याक निवळ जायना, ह्या विशयाचेर जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना ताणें ह्या तरेचें उत्तर दिलें. हो रस्तो भाऊड साहेब पळय बांदोडकार आमदार जाला त्यांनी केल्लो म्हळ्यार कितें जालो, आमगे जिगांवकार बरो शिकलो आसलो, ताका असो जर टेम्पररी तुमी आमदार म्हूण केलो पूण भाऊ साहेबान. आनी जिगांवकारान हे जेन्ना कितें रस्ते कितें अडचणी आहा त्यो सगळ्यो तेजे कडेन दाखोवन दिल्यो आनी ते रस्ते जिगांवकारान तयार केले. हे खोतीगांवचो ह्या वटेन वचपाक वाट नासले, अशी भिनाशांक येवपाक वाट आसल्यो. कितें जाला ह्या रस्त्याक तितलो भर सरकारान घेतल्यार उपेग न्हू तें. बाबा हो गटार जावपा जायो, कितें सरकारान तेजी म्हायती काडपाक जाय. आतां तूं येयलो, तूं सगळी बातमी केल्लो गेलो, तुगे उशा घेवन जाल्यार कोण काडटलो? हा, तूं तर ती फायल उशा घेवन काडटलो म्हणून. तेन्ना कितें आसलें, ती फायली सगळ्यो वयर येताल्यो. कळ्ळो? आतां चोडकार आमदार जालो आनी त्या भाऊ साहेबान छापलें पुस्तक ताका मेळ्ळें. कळ्ळें? तें पुस्तक मेळटरीच तिणी त्यो थोडी म्हायती काडल्यो. काडटरी कितें जालें गेलें, तिणी मरे मातशी भानगडी केल्यो. आपलो मनीस आहा तितल्यांकच धरलो आनी आमी सारके बारीक आसता पळय दुसरी पार्टी म्हणून आमकां कुशीन दवरलो. हो गटार जर दोनी वाटान बांदलो, एक सायडीन बांदलो जाता, दोनी वाटान बांदूंक जाय अशें म्हणना तो. त्या सायडीन बांदलो जाल्यार तें उदक सगळें भायर वयत न्हू, त्या सायडीन बांदूंक जाय अशें म्हणना. पूण आतां शिकले पंच सरपंच सगळे शिकलेले, तांकां कित्याक कळना अशें दिसता तुका? दिसता म्हण आतां ते करता काय ना करता म्हण आमी कितें तेंगे चवकशी वयता? आमी कित्याक वयता तेंगे पंचायत चवकशीक? सध्या गटाराची व्यवस्था म्हणजे सध्या गटारूच ना अशें जाला. गटारूच ना. कितलीं वर्सां जालीं? आतां कमीत म्हळ्यार एक 10-15 वर्सां तरी जाली दिसता. गटार म्हणटा ना तेका. त्यातून आतां कितें जाला, एक सायडीन तेमगेली हेजी लायन गेली आसा, केबलिंग गेला, अंडरग्राउंड केबलिंग गेला, दुसऱ्या सायडीन पायपलायन आसा. जाल्यार बसून गटार हे मेन रस्त्यार जावपाक जाय. कित्याक पावस जेन्ना पडटा, जेन्ना पयलो पावसाळो स्टार्ट जाता तेन्ना हळू मागीर कितें जाता, उदक हें चड जायत वयता. तेन्ना नंतर मोठें उदक येयल्या नंतर रस्तो खंयचो आनीक गटार खंय आसा हेजी तेजी कांयच कल्पनाच येना. तेन्ना सगळेंच उदक, मोठे फातर, लाकूड बिकूड सगळें रस्त्यार येवन पडटा. तेन्ना गाडी जेन्ना चलयता तेन्ना मोटरसायकल आसूं नाल्यार व्हडली गाडी आसूं तेन्ना ते एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आसा. म्हणून ह्या गटाराची वेवस्था सरकारान जाता तितली बेगीन करपाची अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. खूबच सरकार येवन गेली, एमजी, काँग्रेस, BJP ही सरकारां खूब सरकार येवन गेली, पण अजून पर्यंत ह्या रस्त्याचेर आणि
बरे रितीन प्रमाणे आणि जी गटारां केन्नाच साफशीं जाल्ली ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. जे आमदार आसा, जे आमी पॉलिटिशियन निवडून येयले, पंचायती पंच म्हणा, नाजाल्यार बाकीचे जे आमदार आसा, जे मंत्री आसा, जी यंत्रणा आसा, तेंचेर कांय अशे प्रमाणात पळयलें जायत हांगा सोशल एक्टिविटी करपाची कोणाक उमेदच ना. कित्याक आपूण एक हांगा एक पंच जालो नाल्यार सरपंच जालो, आपल्या ज्या पंचायतीचें वाठार निवळ करपाचें, नाजाल्यार एक मतदारसंघाचो आमदार आसा, ताका हें डेव्हलपमेंट गरिबां पर्यंत पावपाचें, सुविधा पावपाच्यो ह्यो तेंच्या लक्षांत हे 5 वर्सां केन्नाच आयलें ना आनी अजून पर्यंत आयलें ना. जे आमचे हे गांव आसा, खेड्यापाड्यांत आतां गांवडोरी पंचायत म्हणा, खोतीगांव पंचायत म्हणा, जे भितर जे गांव आसा, आमचे दोंगराळ भागांत गांव आसा, जे आमचे भास बडसरे म्हणा, बुपर म्हणा, बाकीचे हे जे वार्ड आसा ते साम भितर एक खेड्याक सामके अडचणी जाग्याचेर आसता. तितून पंच मंडळ, जे सोशल वर्कर आसा, जे जाणकार आसा, तेंच्यांनी पंचायती मळाचेर हाडून दिवपाची गरज आसा. तेन्नाच ते आमदार जावं यंत्रणा जे आमी तेंचे मदीं कागाळी व्हरची पडटा, जाल्यारच हो डेव्हलपमेंट भितरल्या गांवांत जावंक शकता. परवरी जिवेशी लासून मारिल्ल्या विलास मेथर खून प्रकरणाचो भाजपा आणि काँग्रेस दोगूय राजकीय लाव घेवपाक सोदतात. अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आणि साल्वादोर दिमुंद पंचायतीन आरोप केला. खुना सारकिल्या प्रकरणात IPS अधिकाऱ्यान चुकीचो पायंडो घातला. देखून ह्या प्रकरणाची CBI चौकशी जावची अशें रोहन खंवटेन मागला. तोरडा परवरी वाठारात एका RTI एक्टिविस्टाक तेचे कारीत जिवेशी लासून मारिल्लो. एका सप्तका उपरांत दुबावितांक अटक जाली. ह्या खुना फाटल्या मास्टर मायंडाक रोखडेच धरतले अशें हालींच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. हे फाटभुंयेर मेथराक आर्गां ओपपा खातीर साल्वादोर द मुंद चर्ची कडेन कॅन्डल लायट मोर्चा घडोवन हाडलो. त्या उपरांत भाजपा आनी काँग्रेसीन वांगडाच एक रॅली काडली. ही रॅली राजकीय हेतून प्रेरीत आसली, रोहन म्हणटा. हे IPS ऑफिसर गोंया येता, कदेल तापयतात अँड दे ट्राय टू मेक थिंग्स which can please their masters, that is this government and the chief minister. परवरी जे इश्यू जाला इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे एक्युज आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. बट एट द सेम टायम यू कॅनॉट विक्टिमाइज somebody just because somebody is having a political affiliation. The most important thing what they are today doing is creating a trend. आज ते false इम्प्लिकेशन्स घालून मनशाक उबारता, अरेस्ट करता, भितर उडयतात. तो मनशाचेर छापो पडलोच. ते रिप्लाय करपाक द होल सिच्युएशन चेंजीस अँड बट द PI अँड द DYSP डाऊन द लाईन स्टार्ट गेटिंग न्यू आयडियाज की खंयच्याय वेळार कितें आपूण करूंक शकता म्हणून, आनी ते आज सुरू जाल्ले आसा. जेन्ना बापूय सोरो पिता आनी बापूय दुकानार वता सोरो हाडपाक, तो पयल्या फाटी आपूण वचून बाटली हाडटा. दुसऱ्या फाटी आपण चल्याक घेऊन वता आणि बाटली हाडटा. तिसऱ्या फाटी तर चल्याक धाडटा आपल्या खातीर बाटली हाड म्हणून. चौथ्या फाटी चलो वता तेन्ना बापाय खातीर म्हणून वता, पूण बाटली खरीच बापाय कडेन पावता का आपूण पिता कोणाक खबर नासता. सेम आज जाला. जे ट्रेंड आज हे IPS ऑफिसरांनी स्टार्ट केल्ले आसा, माय चार्ज इज क्लियरली ऑन दिस IPS ऑफिसर्स हू हॅव बीन मिसयुजिंग देअर पोझिशन्स फॉर जस्ट टू प्लीज द चीफ मिनिस्टर अँड हिज क्रोनीज. हांगा जमच IPS ऑफिसरां सारखे काम करपाक जाय ही अपेक्षा धरून आमी दवरतात, पूण ना, ते जायना. विलास मेहतर इज अ आयडियल केस which should be taken by CBI. The case should be given to CBI so that whatever comes out of it will be very clear who are involved, how they have been transpiring this thing and कितें जालें, कितें असले UP आनी बिहार जावंक शकना. विलास मेहतराच्या मर्डरा मागीर पयर कॅन्डल लायट मार्च जालो आणि लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वाय आय वॉज नॉट देअर फॉर दॅट मार्च काय म्हणून. परवरी मतदारसंघात खंयची गजाल जाली जाल्यार आज सध्या एकूच आसा जे आमी काम करता इज टू एक्सपोज द गव्हर्नमेंट. अँड एज वी एक्सपोज द गव्हर्नमेंट, लॉट ऑफ पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम विथ रोहन खंवटे. परवरी असो एक भाग आसा की BJPची संघटना आणि काँग्रेसची संघटना परवरी ब्लॉक वर्क टुगेदर अगेन्स्ट वन पर्सन, and for which
this political motivation, what they try to do has been seen from time to time. गोवा, UP आणि बिहार न्हय, पूण आमदार ओगी रावला बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन अँड इन्व्हेस्टिगेशनान मदीं तोंड घाल्यार आमदार मदीं तोंड घालता म्हणून तोंडे पडटा. जे 10 तारीख कॅन्डल लाईट जी रॅली बीजेपी आणि काँग्रेस यांच्या जॉईंट वेंचरान जी एक रॅली त्यांच्यानी आयोजित केली, जी हांगा साल्वादोर दमन चर्ची कडेन, त्या रॅलीक लागून आज हे मुद्दम आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आसा की ही रॅली विलास मेथराक श्रद्धांजली दिवपाक दवरल्या अशी दिसून येना. कारण ज्या तरेन तेंच्यांनी भाशणबाजी केली थंय तेतून फुल्ली एक पॉलिटिकल ड्रामा कसो दिसपाक लागलो तो. काही पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर विलास मेथराच्या मृत्यूचेर राजकारण करता कशें दिसपाक लागले. कॅन्डल रॅली जी काढलेली ही जर तेंच्यांनी पीसफूल रॅली जर काढलेली जाल्यार एक लोकांपर्यंत बरो संदेश वयतालो. पण हेंच्यांनी जी भाशणां करून पंचायतीचेर आरोप केले, सरपंचाचेर आरोप केले, पंच मेंबराचेर आरोप केले, आमचो हांगासरलो ऑनरेबल MLA श्री रोहन खंवटे यांचेर आरोप केले. हेतून सगळे एक दिसता की हे खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू तयार करपाक सोदता. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हाकाय कोळसो नाका, डबल ट्रॅकिंगा विशीं जाल्यार ह्या प्रकल्पाचेर परत एकदां नदर घालात अशें हांवें केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची ही उतरां. इतलेंच न्हय तर विजेचे बाबतींत सगळ्या पर्यायांची चांचपणी करतात. सोलार विजेचे बाबतींत हांव ठाम आसा. सोलार पॉलिसी चालीक लावपा खातीर आमी कितें करपी, मुख्यमंत्र्यान हें सगळें दिवाळेच्या मुडांत आशिल्ल्या भुरग्यां कडेन उलयतना सांगलें. सौर उर्जेचेर मुख्यमंत्र्यान केल्ली विधानां बरोबरच आसली, पूण ह्या मळार सरकारान कितेंच केल्लें ना हें वास्तव. सामान्य मनशाक ती जाय. सरकार सौर उर्जेचेर खूब कितें करपाक सोदता अशें जरी सांगता आसलें तरी ह्या मळार दितले सबसिडीचो विचार केलो आनी इंडस्ट्रीनी केल्लो सौर उर्जेचो वापर पळयत जाल्यार वास्तव चित्र पळोवपाक मेळटलें. दोतोर सावंत कितें सांगता पळयात. लोक रेडी आसा आता रेडी आसा जाल्यार हांव सांगता सोलाराचेर वचपाक सगळ्या जाणांनी 50% आमची सोलार पॉलिसी आहा पळय 50% सबसिडी अँड वीच पॉवर यू जनरेट्स यू कॅन गिव बॅक टू द ग्रीड. म्हणजे वी आर दॅट वील बी द रिडक्शन इन युअर अवेअरनेस आमीच करपाक जाय. सरकारा खातीर अवेअरनेस आनी कोण करतलो? आमच्याच गोंयकारांनी आमी अवेअरनेस करपाक जाय. ओके, तशें आसा. One suggestion, question and suggestion is, as you have said, solar आम सगळ्यांक घालपाक जाय तितून 29 आहाय. Are you included in the 29 or all the other? We have got 40 MLAs in the government. Why they don't install it first and set a good example to the? आमच्या पॉवर मिनिस्टरान सेटअप केलें. हांवें ऑलरेडी सांगलां, म्हाज्या हांगासर अजून येवंक ना तें. पॉवर मिनिस्टरान स्वताच्या घरार सेटअप केलें. हांवेनूय सांगलां आतां म्हाज्या घरा म्हाजो हे जो आहा पळय न्ही सोलार पंप म्हणजे तो हांवें पयलीं बसयलो, बट नाव आय हॅव आस्क ऑलरेडी टू सेटअप. म्हणजे The CM also speaks about coal and double tracking. म्हाकाय गोंयांत कोळसो नाका, पण एक गजाल हांव सांगता तुका, कोळसो आमी जाता तितके बेगीन कमी करून बंद करपाच्या खातीर आसा. ओके, म्हळ्यार आमी जितली भुरगीं आहा पळय न्ही थंय काम आमी वांगडाच काय बंद करूंक शकना. सगळी इंडस्ट्री गेली इंडस्ट्री कितली वर्सां 40 वर्सां चलता. आमकां इल्ले करून कोळशाच्या ऐवजी दुसरें कितें तरी थंय हाडपाक जाय. आमची भुरगीं आसा पळय न्ही थंय काम जे 2000 लोक काम करता तेंची बारीक भुरगीं आहा. आमकां तांकां दुसरें काम दिवपाक जाय. दुसरें काम दिलं आमकां कोळसो बंद करपाक जाय. ओके, म्हणून आमी तांकां दुसरें अल्टरनेटीव काम जें आहा त्या एलपीटीचेर सोदता. आनी जशें आतां 5 म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर दुसरें जशें काम येयलें काय कोळसो इल्लो कमी जातलो आनी कोळसो आमी बंद करतले. कोळसो हाडलेलो म्हाकाय नाका. 2011 ताका वर्क ऑर्डर दिल्या. 2011 पासून आयज 2020 गेली 10 वर्सां ते इल्लें काम चलता. म्हाका जर तुमी आतां आयले सांगलें फाल्यां डबल ट्रॅकिंग बंद कर, खंयचो प्रोजेक्ट असो बंद जाता ना. बट तुमचो कन्सर्न हांवें रेल्वे मिनिस्टर जो पियुष गोयल आहा ताच्या कडेन सांगला. कारण जो डबल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही तो आमकां फक्त कोळसो व्हरपाक नाका किंवा डबल ट्रॅकिंगा बद्दल आमच्या लोकांचें कन्सर्न आसा. तांच्यांनी सांगला आमी रिस्टडी करता प्रोजेक्ट. आमकां तेजेर कितें तरी कशें आहा 300 किलोमिटरची डबल ट्रॅकिंग, ऑलमोस्ट म्हणटा तशी 230 किलोमिटर पुराय जाले. ओके, उरल्यात 70 किलोमिटर. बट तरी सुद्दां म्हणजे तांणी सांगला की आपल्याक कन्सर्न आसा. तुवें जेन्ना लोकां बद्दल आपल्याक सांगला तेन्ना आपूण विचार करता.
ताजेरूय कितें करपाचें तें पळोवया आनी ताजे उपरांत डिसायड करुया. बट एक गजाल सांगता हांव, दॅट डबल ट्रॅकिंग इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल, नॉट ओन्ली फॉर द कोल. हा, डबल सदांच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसता आमची जेन्ना हांगा कोंकण रेल्वे हाडटाली पळय बायनी, ते आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय देशा खातीर यूज जालें वता. It is for the passenger, it is for the other commodities also. But sir, इतले वर्ष आम्ही एक लाईन आमची चालू आसा and everything has been going on smoothly. So why do we need another line? आमकां सपोज जर कम्युनिटी बदलपाक जाय, म्हणजे कोल जर चेंज करपाक जाय आसता, फाल्यां सकाळी थंयच्यान फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट वचूं शकता. अशें न्ही की डबल ट्रॅक जो जाता पळय न्ही तो फक्त कोळशा खातीर न्ही, आमी रॉंग तकले जे आसा पळय न्ही, बट तरी सुद्दां हे सगळें आसतना सुद्दां आमी कन्सर्न जो आसा लोकांचो कन्सर्न, पियुष गोयल मिनिस्टर जो आहा रेल्वे मिनिस्टर पळय न्ही, ताजे कडेन हांवें लोकांचो कन्सर्न सांगला. गोवा 365 ब्युरो. कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट वादाचे केंद्र जावन राविल्ल्याची टिका जावपाक लागल्या. गोंय राज्य प्रदूषण मंडळाचे तपासणे उपरांत 3 उद्देगीक कंपन्यो बोरविलींनी प्रक्रिया जावपाक नाशिल्लें म्हेळें उदक सोडटात अशें नदरेक आयले. ह्या विशयाचेर थळावो आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा सरकार कारवाय करतले. जाल्यार सगळ्या ह्या गजालीक राजकीय समर्थन मेळटा, समाजीक वावुरपी जॉर्सन फेर्नांडीसाचो आरोप. हेच कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या एका फार्मात एमोनिया गॅस लीक जावन एका कामगाराक मरण येयल्लें. जाल्यार कुंकळी IDCंतल्या 3 फार्मांनी प्रक्रिया जावंक नाशिल्लें पेड्डेर उदक बोरवेलींनी सोडटा अशें दिसून आयलें. ह्यो बांयो कंपनींतल्या पेड्डेर उदकाक लागून प्रदुशीत जाल्ल्याचें कुंकळीचो आमदार क्लाफासियो डायसान मान्य केलें आनी थळाव्यांनी हे विशीं आपले कडेन कागाळी केल्ल्याचें तो सांगता. कित्याक जे फॅक्टरीवाले आसाय ते उदक ते तेंगे वेस्ट उदक ते घाण येताय ते बोरवेलां तितून सोटाय आनी ते मागीर उदक हार्जां वयता, हार्जां सोटाय ते. सो लोकां सरावंडींग बांय आसाय ते पोल्युटेड जाताय तें उदक वचोन, वेस्ट उदक वचोन, आनी त्या सरावंडींग बांयच्या लोकांक उदक खावपा पासून मेळना, सगळीं हे शेतां वायली शेतां. सो ताका लागून आमी CMाक मागलेलें आमी इन्स्पेक्शनान तें पोर गेले ते बिका इन्स्पेक्शन जालां आनी हांवें रिपोर्ट त्याचो रिपोर्ट हांवें मागलो आसा. कितें जालें तें आनी कोणाक हे पळय सारकें हें आसा जें इल्लिगल कोताय न्हू तें आमी फॅक्टरी बंद करूंक करतले. कित्याक जे लोकां लोक सफर जाता जे हेजेर जे ऑयल येता हें सोटा उदक अननेसेसरी वेस्ट वॉटर तिंगा हितूंक जाताय आनी सगळी घाणको उडयताय आनी लोकां पोल्युशन जाता. तेजेर कारवाय आमी जरूर हांव करतलो आनी हांवें CMांनी एश्युरन्स दिलां तेजेर आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतो म्हूण. अशे तरेच्या इंडस्ट्रीनी जें कितें चलता तेका राजकीय आशिर्वाद आसता हो जॉर्सनाचो आरोप. पळयात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. युनायटेड मरीन पळय आसा ताणें अशें केल्लें आसा, ताणें हायकोर्टान घातला स्टे ऑर्डर हाडल्या की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी डिमॉलिशन करता म्हणून. हे सगळे दीस इज ऑल लिगल मॅटर्स जस्ट टू डिले सो दॅट दे कॅन टेक केअर ऑफ इट and then you will not find findings, evidence तुका काय मेळपाना. To destroy that evidence or to play with the evidence, they have just done the delay technique by putting it into the High Court. But High Court has given the directive that you have to cooperate with the Goa State Pollution Control Board. I'm happy with whatever Goa State Pollution Control Board has given. तुम्ही काढता बोरवेल मारतात, 10 बोरवेल 8 बोरवेल मारतात, परमिशन घेनासतना ते लिपोवन दवरतात, कवर अप करतात. बाय योला कवरिंग अप ते तुमच्या घरा कडेन कराय मरे, ते व्हरान एफ्लुएंट तुमगे बांय गेल्या मरे, ते उदक तुमी पिया मरे. आम कुंकळकारांक कित्याक पळयता तुमी? This is my message for the United Meridian. I also blame the people also, and I also blame the political leaders. You know what happens when people go cricket tournament, football tournament, आणि tournament MLA मरे वतात. तो 10,000 15,000 काढून पळय बुड्डून दिता, तो तेन्ना हेंचे कडेन पयशे घेता आनी हे मागीर पोल्युशन करता. वयल्यान सांगता कितें MLA म्हगे बोल्सां आसून असली गजाल चलता हांगा हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 17 आनी 18 नोव्हेंबराक गोंयांत गडगड घालीत पावस पडो येता. मात गोंयांतल्या कांय थारावीक सुवातींनीच हो पावस हजेरी लायतलो, हवामान खात्याचो अदमास. आयतार आनी सोमारा हवामान सुखें आसतलें, मात 17 आनी 18 तारखेक राज्यांत पावस ओलसाण हाडपाक शकता. सोमाराक गोंयांतलें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस वाडटलें, जाल्यार उणेच उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. मळब नितळ आसतलें, कांय प्रमाणांत सांज वेळार कुपां दाटूं येतात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना पासून सांबाळून दवरया सोशल डिस्टन्स, करुया मास्काचो वापर आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.